स्ट्रेस इज ऑल्सो दी फॅक्टर, कारण हे आम्ही केन्नाच कोणूच उलोवंक नासतले. आमकां भूक लागता हे दिसता सगळें, आमी खाता किंवा जंक फूड खाता हे दिसता, बट स्ट्रेस हे सुद्धा कंट्रोल करप गरजेचें आसा. अँड दॅट इज अगेन अ फॅक्टर ऑफ डायबिटीज अशें तुमी जावं शकता. सो ते कशें कंट्रोल करूं शकता? सी स्ट्रेस मॅनेज करप आता हांव सांगू शकता, पण सगळ्यांच्या हातान आसता. बरोबर. सगळ्यांचे काम करपाचे स्टायल, सगळ्यांची जगपाची एक स्टायल इट्स डिफरंट. एवरीवन इज बॉर्न विथ अ काइंड ऑफ लायफस्टायल विच नो वन कॅन कंट्रोल. बट सी आय वूड जस्ट सजेस्ट की एवरी डे वेन यू स्टार्ट युअर डे विथ अ लिटल बिट ऑफ मेडिटेशन. ओके. आणि टाइम मॅनेजमेंट इज समथिंग दॅट कॅन हेल्प अँड दॅट कॅन सेव पीपल फ्रॉम लोड्स ऑफ स्ट्रेस. अँड वॉट इफ कोणाकडे जायना, कारण आमचे फील्ड अशें आसा की आमी ज्या टायमार खंय पावता थंय पावता, कारण नेक्स्ट हाफ एन आवर कितें जावपाचें. समजा अशें फील्ड आसतले जंय टायम मॅनेजमेंट इज ओके. हांव म्हणटा की 60 to 65% अशे जॉब आसतले जे टायम मॅनेज करूं शकतले. बट जे 45% आसा, सो तांचे खातीर जर टायम मॅनेज म्हणजे जायना अशा तरेचो नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 hour तूं खंय आसतलो गोवान, तांच्या खातीर कशें? आय वूड से एक सिंपल थिंग सांगता, म्हजे क्लायंट्सांक सुद्दां सांगता की मिल्स, आतां आमी एक डायटाचे बद्दल फर्स्ट उलोवपाक जाल्यार लायक सी ऑल द फॅक्टर्स एड अप टू स्ट्रेस. आतां समज सारकें खावपाक जायना ताजोय स्ट्रेस आसता, सारके टायमार न्हिदपाक मेळना तोय स्ट्रेस आसता. की आतां सगळ्यांकूच खबर आसा, एवरी वन इज अवेअर की आपल्याक बाबा बरें खावपाक जाय, टायमार न्हिदपाक जाय, एक्सरसाइज करपाक जाय, सगळ्यांक खबर आसता. बट द फॅक्ट की द कॉन्ट्रडिक्शन विथ लायफ की बाबा आतां करपाक जाय, पण वॉट actually is happening in life is not letting that thing happen. So that is also something that creates stress. बरोबर. So हांव कितें म्हणटा की time management is the key, something that I would say everyone must put in some effort to think about it. Again, that also is a little bit of stress to sit and plan everything, but मातशें तरी करचें पडटलें.